पर्रीकार सरकाराक आज एके वटेन 2.5 वर्सां जाल्यार गोंयचे मायनिंग बंद पडून नेमकी 2 वर्सां जाली। मायनिंग लोकांच्या फ्रंटान गोंयच्यो मायनी चालू आशिल्ल्यो तश्यो करच्यो म्हण पणजे मोर्चा काडलो। मोर्चाक मायनिंगांतलो शेकड्यांनी कामगार आशिल्लो। गोंयच्या आदल्या मिनेराकूच लीजा दिवची पावणी नाका। सरकारान मायनिंगांतल्या रिणाचे व्याज माफी येवजण सुदारची। मायनिंगांतल्या लोकांचे पुराय रिणाचो सरकारान भार घेवचो आनी केंद्रा कडच्यान 3,000 कोटींची एकरकर्मी आदार हाडचो म्हण मायनिंग फ्रंट मागता। जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद चालू करा गोंयच्यो मायनी चालू करा गोंयच्यो मायनी चालू करा आमकां जाय आमच्यो मायनी आमकां जाय। मेळटा तो उठ्ठा आनी सांगता की मायनीचेर अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय। आमी तांकां शिटकावणी दितात आनी स्पेशली आमी अलेक्स राजिनाल्डाक सांगतात की तुवें जो स्टेटमेंट केला की गोंयच्यो मायनी ऑक्शन जावपाक जाय आमी ताजो निषेध करता। आमी गोंय सरकाराची तोखणाय करता की गोंय सरकारान सांगला की मायनिंग लिजीस एक्झिस्टिंग मायन ओनराकूच मेळटल्यो। गोंय सरकारान जर ठरयलें जाल्यार मिनरल ओर डेव्हलपमेंट इंट्रस्टान ह्यो लिजीस वाटपाक जाय आनी सरकारान एक बरी येवजण काडल्या की एक्झिस्टिंग लीज होल्डरांक मायनीचे लीज मेळटले। हितून 2 गजाली जाता। त्या सगळ्या खणीच्या कामगारांची नोकरी शाश्वत उरता, त्यांचो पगार प्रोटेक्ट जाता, त्यांची नोकरी शाश्वत उरता, तांकां कंटिन्युटी इन सर्व्हिस मेळटा। दुसरी गजाल, जे खणीचेर ट्रक ओनर्स आसा तांकां त्या खणीच्या मालकांनी नंबर दिल्ले आसा, त्या सगळ्यांचे ट्रक परतून त्याच खणीचेर चलतले। मायनिंग बंदी आशिल्ल्यान मायनिंगाचेर निमून आशिल्ल्याचे रीण सरकारान फारीक करचे म्हण मायनिंगांतले जाळवणदार मागतात। गोंय राज्य सहकारी बँकेचे 57 कोटीचे रीण आडकलां। बँकेन 5 कोटी 70 लाखाचे NPAची तजवीज सप्टेंबर 2015 मेरेन ह्या पयलींच करून दवरल्या म्हण बँकेची सुत्रां सांगतात। गोवा राज्य सहकारी बँकेक रिणाचे व्याज बुडल्यार सादारण 10 कोटीचो फटको बसूं येता। पळयात रिपोर्ट। मायनिंग बंदीक लागून गोंय राज्य सहकारी बँकेचो NPA 57 कोटी वयर पावला। रिणाचेर बँकेक सुमार 10 कोटीचे लुकसाण जाता। ह्या सगळ्या खातीर सहकारी बँकेक 67 कोटीचे लुकसाण जातले। राज्य सहकारी बँकेन फुडल्या 3 वर्सां खातीर 5 कोटी 70 लाख रुपयांच्या NPAची तरतूद केल्या अशें सुत्रांनी सांगले। ही तरतूद सप्टेंबर 2015 मेरेन केल्या। सप्टेंबर 2012 मायनिंग बंद जाल्या उपरांत मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी रिणाचे हप्ते फारीक करूंक नात। मायनिंग बंदीक लागून परिणाम जाल्ले ट्रकवाले, बार्जवाले आनी मशीनवाल्यांक खातीर गोंय सरकारान व्याज माफी येवजण अधिसूचित केल्या, पूण सहकारी बँक रीण माफ करपाक तयार ना। सहकारी बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतायेची वाट पळयता। रीण कांय प्रमाणात माफ करपाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव RBIन भायर मारिल्ल्याचे समजता। रिझर्व्ह बँकेन गोंय सरकाराचो प्रस्ताव भायर मारल्यार सरकारान रीण घेतिल्ल्यांची जापसालदारकी घेवची अशी भुमिका सहकारी बँकेन घेतल्या। गोंय सरकार रीण दिवपाक तयार असल्यार व्याज माफ करपाची तयारी सहकारी बँकेन दाखयल्या। गोंय सरकारान रीण ताब्यान घेवचे अशें गोंय बार्ज धनी संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधव म्हणटा। रीण फारीक करपा खातीर कितल्याशाच बार्ज धन्यांनी आपल्यो बार्जी विकल्यात आनी ते धंद्यांतल्यान भायर सरल्यात अशी माहिती तांणी दिली। तो प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयतालो। We had about 304 barges, out of which we had 181 barges on which there was loan of 363 crores in September 12. Now over the period, because we were not given assistance by the banks or the government, many of us have closed down the loan accounts, some of them at distress. Just to close the loan account, people have just gone on distress, sold their properties and just got to get out of the industry, to get out of that loan म्हणटा तशें न्ही। आतां जे उरले आमचे 181 लोन्स आशिल्ले तातले आतां 154 लोन अकाउंट्स उरल्यात। ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। GMCचे प्लाझ्मा पायरोलिसिस युनिट 10 दीस जाले बंदच आसा। कारण कितें काय म्हणल्यार थंय लायट ना। पणजेची 80 हॉस्पिटलां आनी क्लिनिकाचो थंय बायोमेडिकल कोयर येता। सगळ्याक घाण आनी किडे पडल्यात। इतले तेंप थंय बायोमेडिकल कोयराचो विलो लागना। 5 दीस आपूण लिव्हेर आशिल्लो म्हण मेडिकलाची सुप्रिटेंडंट उलोवन दाखयता। परिस्थिती प्रत्यक्ष पळयले उपरांतच खंय ती उलयतली। मेडिकलांतल्यो एक गजाली उक्ताडार येत आसात, मात हे कॉलेज हॉस्पिटलाक सध्या गती ना आनी मुक्ती ना।
जीएमसी परत गाजूंक लागल्या. जीएमसीतल्या प्लाझ्मा पायरोलिसिस विभागांतल्या बायोमेडिकल कोयराचेर फाटले 10 दीस प्रक्रिया जावंक ना. त्या खातीर हो कोयर सगळ्याक पसरला, सगळ्याक किडे पडल्यात. परिस्थिती अशीच उरल्यार ही घाण हेर वाठारांत पावतली आनी दुयेंतीच्या भलायकेक भिरांत उप्रासूं येता. फाटले कितलेशेच दीस प्लाझ्मा पायरोलिसिस विभागांत लायट नाशिल्ल्यान त्या कोयराचेर प्रक्रिया जायना. पणजे वाठारांतल्या 80 हॉस्पिटलांतल्यान ह्या विभागांत बायोमेडिकल कोयर येता. ह्या कोयराचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाची गरज आसा. प्लाझ्मा पायरोलिसिस विभागांत सगळ्याक पडला बायोमेडिकल कोयर. सगळ्याक पडल्यात किडे आनी घाणी. लायट नाशिल्ल्यान युनिट पडला बंद. 10 दीस जाले कोयराचेर जायना प्रक्रिया. जीएमसीची वैजकी अधीक्षक दोतोर सुनंदा आमोणकार फाटले 5 दीस रजेर आशिल्ली. सोमारास ती परती कामार आयल्या. प्रुडंटान संपर्क केलो तेन्ना ती म्हणटा, आयजूच हांव कामार परती आयल्या. प्लाझ्मा विभागाची पळोवणी केल्या उपरांतूच कितें तें सांगूंक शकतली. वैजकी अधीक्षक रजेर आसतना जीएमसीची सगळी जबाबदारी डिनाचेर आसता. फाटले 10 दीस प्लाझ्मा युनिट बंद आसूनय डिनान कांयच कित्याक करूंक ना असो प्रस्न लोकांक पडला. लायट बंद पडली जाल्यार तांणी पर्यायी वेवस्था कित्याक करूंक ना. फाटले 10 दीस प्रकल्प बंद आसूनय वैजकी अधीक्षकान बेगोबेग पावलां कित्याक मारूंक ना. जीएमसीचो कारभार सदांच असोच चलता. हे फावटी प्लाझ्मा युनिटाचो प्रस्न गाजता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.